केंद्र सरकारान गोंय दर्यादेग वाठारांतले पोर्ट लिमीट फाटीं घेवपाक मनाय केल्या. तशेंच 46 लाख स्क्वेअर मीटर सँड ड्यून्स CZMP वाठारांत दाखोवंक ना. गोंयच्या रापणकारांचो एकवट, गोंयचो एकवट आनी हेर NGOंनी हाचो निशेध केला. गोंय सरकारान आपली भुमिका स्पश्ट करची अशी मागपी निवेदन तांणी आयज गोवा कोस्टल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीचो मेंबर सेक्रेटरी दशरथ रेडकाराक भेटयला. गोंयचो एकवट, गोंयच्या रापणकारांचो एकवट आनी हेर विविध संघटना आनी NGOंनी एकठांय येत केंद्र सरकाराच्या दर्यादेग धोरणाचो निशेध केलो. पणजेच्या गोवा कोस्टल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी कचेरीत येवन ताणें मुख्य सचिवाक निवेदन भेटयलें. केंद्र सरकार गोंयच्यो दर्यादेगो पयशाकारांच्या घशात घालपाक पळयतात. गोंय सरकार ताका तेंको दिता असोय तांचो आरोप. आमी एक मेमोरेंडम दिल्लो आसा आमचो मेंबर सेक्रेटरी दशरथ रेडकाराक आनी तसोच आमी चीफ सेक्रेटरीक एक लेटर करतले. आतां आमचो मेन दोन मुद्दो आशिल्लो की पोर्ट लिमिट्स जे आयज सेंट्रल गव्हर्मेंटान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंटान सांगलेलें आसा की पोर्ट लिमिट्स विड्रॉ करचे ना म्हणून तेजेर आमी निशूत मारपाक येयलेले आसा. आनी तशेंच 46 लाख स्क्वेअर मीटर ऑफ सँड ड्यून्स जे तोय रिजेक्ट केलेलो आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटान तेजेर आमी आयज गोवा कोस्टल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीक विचारपाक आयला की तुमचो स्टँड कितें तो. सो आमी आयज लेटर घातला आनी सांगलां गोवा कोस्टल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीक की पोर्ट लिमिट्स विड्रॉ जावपा जाय आनी 46 लाख स्क्वेअर मीटर ऑफ सँड ड्यून्स जे CZMP प्लॅनाचेर आसपा जाय. आतां एज पर CRZ नोटिफिकेशन 2011 आयज ऑलमोस्ट 11 वर्सां जालीं हो सरकार न्हिदून आशिल्लो आनी आयज जेन्ना गायडलायन्स पळय आसा म्हणटा क्लियरली गायडलायन्स म्हणटा की सँड ड्यून्स फिशींग विलेज अरावंड 28 गायडलायन्स आसा. त्या गायडलायन्सान भितर पोर्ट लिमीट खंय आसा? पोर्ट लिमीट नाच. आतां सगळे इंडियेचे CZMP प्लॅन is almost completed. Some have been challenged. That is a different part. All the coastal states of India. Which coastal state has depicted port limits? ते आमकां सांगा. आतां हो पळय एक सिस्टमॅटीक प्लॅन केलेलो आसा. आमचे गोंयचे कोस्टल लोक ऑलमोस्ट 60% ऑफ द पॉप्युलेशन लिव्स इन द कोस्टल एरियाज ऑफ गोवा and who are dependent on the coast for economy. Almost 80% of them. Today मेजर पोर्ट ऑथॉरिटी बिल आयज पास जाली आनी ती पास जाता म्हणून पयलीं एडवान्सान गोवा कोस्टल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आनी तेजी हायर्ड एजन्सी NCSMन पयलीं पोर्ट लिमीट डिक्लेअर केलेलो आसा. आतां पयलीं म्हणटाले पोर्ट 53 किलोमिटर्स आसा म्हणटाले तेजी ज्युरिडिक्शन. आयज पळय हे CZMPन पळय दाखयलां आख्खे 105 किलोमिटर्स सगळे रिवर्स गोंयची तालपण गालजेबाग अशें करून सगळे वॉटर बॉडीज जे 85 मिटरान आसा ते सगळे धाकटे इवन धाकटे स्मॉल नालास आसा ती पोर्ट लिमिट्स सगळे आख्खे गोंय पोर्ट लिमिट्स डिक्लेअर केलेले आसा. गोंय राखचें म्हूण गोंयकारांनी सुप्रीम कोर्टात धांव मारिल्ली. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाक लागून गोवा कोस्टल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी निर्माण जाली. पूण तिवूय आपले कर्तव्य करिना जाल्यार आमकां ती नाका अशी भुमिका ह्या भुईपुतांनी घेतल्या. राजकर्त्यांची वृत्ती ताणें आडवी उबी सोलून काडल्या. पळयात. आयज सरकारान हें कितें चिंतलां हें गोंय MPAक विकपाक चिंतलां आनी आयज MPAचो ओनर कोण? अदानी जिंदाल विधांता ते पात्रांव आनी आमी टेंडर जाले आनी गोंयचो सरकारूय टेंडर जालो. आरे हें चल्लां कितें? सो आमी गोवा कोस्टल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीक सांगलां की यू डू वॉट एवर इट इज to get this thing deleted and until then we will be behind you because the Goa Coastal Management Authority was formed to implement this notification. आमी गेल्ले कोर्टान सुप्रीम कोर्टान 94 त्या सुप्रीम कोर्टाक लागून हे ऑथॉरिटी फॉर्म जाली गोंयांत आनी ही ऑथॉरिटी ही आमकां लागून आसा हे नोटिफिकेशन राखपा खातीर आसा आनी हे गोंय राखपा खातीर आसा. जोरी हांकां हे गोंय राखपाक हांकां हें जायना जाल्यार ती ऑथॉरिटी आमकां नाका गोंयांत. आतां तो ऑफिसर म्हाका दिसता भियालोलो आहा तो कित्याक हे जे बसलेत न्हू तेका डायरेक्ट एक प्रश्न विचारलो बाबा रे तुजेर कोणाचो प्रेशर आहा काय म्हणून. तो हांसता ना काय आपल्याचेर कोणाचो प्रेशर ना. प्रेशर ना जाल्यार मागीर ही परिस्थिती कित्याक भीक मागपाची? म्हाज्या गांवांत म्हाज्या घरान हांव रावतलो आनी तुजे कडेन आमी भीक मागपाची मागीर तुका पेमेंट कित्याक दिता तर गव्हर्मेंट? आमी टॅक्स कित्याक भरता? हां आयज मिनिस्टर कांयच करून पावचे ना. मिनिस्टरान इलिगल बांदला थंयसर.
मिनिस्टर काय करून पावचे आमकां विश्वासूच ना तुमचेर विश्वासूच ना. MPT आयज MPA केली, खंयचो मिनिस्टर आनी खंयचो आमदार उलयलो, खंयचो पंच उलयलो, खंयचो सरपंच उलयलो, कोणान पडोवन गेलेले आहा. आयज ते सगळे आपूण कॅप्चर करपाक उठले. म्हाजे जाल्यार म्हणणें एकूच, MPA न्हू, तांकां एक रियल एस्टेट एजन्सी म्हणून टॅग मार्क दिया आनी गोंया विकून सोडा गोंया सगळे उरलेले सांडले. हे इतले हेंच्या कंट्रोलान दिवपाचें, हेच्या खातीर लिबरेशन घेतलेलें हां. आनी आतां आमच्या जमनीक आमी भीक मागपाची. तुमकां जाय तेन्ना येता तुमी आमची जंगलां काबार करतात, तुमकां जाय तेन्ना येता शेतां पुरून उडयतात, डेव्हलपमेंटाच्या नांवान सगळे दोंगर काबार करून सोडले. आनी आयज शेतकारांचे, आयज आमच्या फिशरमॅन भावांच्या पोटाचेर येयले. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स.